सुमिया जेजूच्या स्वर्गा वरणाची दबाजीक बरोवप मुखेल बोर्ड काळा युगाचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. नियाळाक आदार. एक ल्हान भुरगो पयलेच फावट शाळेक वचूंक भायर सरलो. जेन्ना ताका कळ्ळें आपली आवय आपल्या क्लासीन सोडून वेतली म्हूण तो आकांतावन रडोंक लागलो. तिची आवयन ताका सांगलें, भियेनाकाय, आपूण घरा वेची ना, पूण तुजे शाळा काबार जायसर क्लासी भायर रावतली. हें आयकून ताचें समाधान जालें आनी खुशाल जावन शाळेंत भितर सरलो. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सुरवातेक जेन्ना आंज गाब्रियल आंकवार मारयेक बरी खबर दिता आनी म्हणटा, पवित्र आत्म्यांत हांव जल्मतलो, त्या पुताक इमान्युएल म्हणजे आमचे मोदें देव म्हूण नांव घालतलो. आदी प्रवाद्या वरवीं सांगून दवरलेलें देव आमचे मोदें येतलो आनी सदांकाल आमचे मोदें वस्ती करतलो. हेंच उतर पाळूंक येवंक जेजू आपल्या बापाचें कार्य शार्ती पावोवन स्वर्गार वेचे पयलीं आपल्या शिसांक आस्वासन दिता. काला युगाचे संपादने पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जिवितांत कसले आटेविटे येता तेन्ना ताचे शिकोवण मनान नियाळून ताच्यो आज्ञा पाळून आदी हें करून ताचें आसणें आमकां सदांकाळ भोगूंक मेळटा. म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांत जेजूक तिकाण करूंक सुवात तयार करतलो.